दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी एक गणेश चतुर्थी विशेष रेसिपी पळोवया, पंचखाद्य। हांवें गॅसार कायल दवरलेली आसा। आता भितर 2 चमचे मुगाची दाळ घालून घेता आणि हे आमकां आता सुकेंच भाजून घेवपाक जाय। ड्राय आमची भाजून जाल्लेली आसा, कलर चेंज जाल्लो आसा। आता भितर अर्धी वाटी गोड घालून घेवया, किसलेले गोड घालून घेता आणि 1 वाटी नाल्लाची सोय घालून घेतल्या आणि हे आता आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आणि गोड मेल्ट जावपाक दिवपाक जाय। हे आमकां चड वेळ शिजोवपाची गरज ना, गोड मेल्ट जाले की जाले। गोड आमचे मेल्ट जाल्लेले आसा। आता भितर अर्धी वाटी ज्वारीच्यो ल्हायो घालून घेता, जोंधळ्याच्यो ल्हायो घालून घेता आणि थोड्यो काजू बियो घालून घेता आणि हे आता बरे धवळून घेवया आणि सोय आणि गोड आसा ते सारखे ल्हायांक कोट करून घेवया। गॅस बंद करून घेता। आमचे पंचखाद्य नैवेद्य दाखोवपाक रेडी आसा। तर अशें हे पंचखाद्य चवथीक गोव्यातल्या प्रत्येक घरान करतात। अशाच रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नका। देव बरें करूं।